हरिगुरुला सेव करतशा सक्कड भक्त लोकांक प्रीतीपूर्वक नमस्कार. आमगेल्या कोच्ची सिरीसाच्या पंचाच्या एपिसोडांतू आम्ही आसात. कोच्ची आराट ना तेरू मळारी तै अलंकृत जावनशा हस्त्यांक उत्सवांतू घेवन येवचेची एक हॉड चंदाय. तंतुय हस्ती देवाल मागशीची मुख्य द्वारा लगून भितर येवची पडा. त्या आनीके विशेष आणि आराटा दिवसा मात्र चोलतसलेक चंदायत. तसल मस्त विषय तुम्ही आजी कोच्ची सिरीसांतू पळोवच्याक आसाची. कोच्ची सिरीसांतू आम्ही फुडल्या एपिसोडांतू एक पंथा म्हणलाल वरीची या चंद जावन 3 हस्त्यांक अलंकार कोरून ते पळयतनाची एक दिव्य तेजस त्या हस्त्यांतू दिसत पडा. त्या ताका आमी शिवेली म्हणून आपयतात. त्या शिवेलीच्या एक उत्सव आतां चलतस. तशीची देवाल्या उत्सवांत उठूची असती येत शिलेक चंदाय पळयतची आतां तुमी पळयतसची. देवाल उत्सव मुख्य द्वारा लगून भितर आयला. म्हळ्यार देवाल उत्सव भितर येवन जाल तक्षणाची मागशी तशीची हस्ती भितर येतसची. भितर एका मागशी एक येवच्या ह्या एक विशेष दिवसू त्या आराटा वेळारी मात्र. देवाक स्वर्ण गरुडांतू बसकरानू आत उत्सव जातस. आमगेल्या गौड सारस्वत ब्राह्मण समुदायांतू इतले हॉड स्वर्ण गरुड आसच म्हळ्यार त्या कोच्ची श्री तिरुमल देवस्थान हांगा मात्र. तसल्या स्वर्ण गरुडारी देव बैसून उत्सव जातस बळा. त्या पळत चंदाय आसनव्या आमकां ह्या एपिसोडांतू ह्या भाग्य मेळ्ळां. तिरुपती सोडलारी इतले हॉड स्वर्ण गरुड आसचे कोच्चींतू मात्र. मागीर स्वर्ण गरुडारी स्वामेन आरती दाखोवन पूजा करची तसल्या दृश्य आतां आमी पुरा पळोवेत.
काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याला दिव्य उपस्थितीरी हांगात उत्सव जातस. एद्राक पंजा मेरवणीक वतस आनी कर्पोर जोळोनू उत्सवाक उजवाड दाखयतची असे. वेंकटेशं रमेशं सुरेशं प्रभुं पद्मनाभं विभुं विश्वनाथं रमावल्लभं माधवं चित्प्रकाशं गुरूणां गुरुं शाश्वतं शाश्वतानां भजे वेंकटेशं रमेशं सुरेशम्. सतां पोषणं शासकं दुर्जनानां हरिं शोभनं सज्जनानां शरण्यं दयापूर्णनेत्रं धराश्रीकळत्रं भजे वेंकटेशं रमेशं सुरेशं. भारी गडद रितीरी तुम्ही पळयतसची उत्सव चलतस जन भक्तीन ते देवाक पळयतसची उत्सवान तूं भाग घेतसची हें कोच्ची आराटाचे एक विशेष महत्वाचें एक अंग म्हूण आमी म्हणत. आतां आमी ह्या पंचाच्या एपिसोडाचे अखेर येयलीची. आमी हर एक एपिसोडान तूं तुमकां निमगेला वरी एक प्रश्न आजी निमगिताची. कसं म्हळ्यार नारळा वयरी कर्पूर दवरनू ते जोळोनू आरती दाखोवचे क्रम आसा. ताका कसं आरती म्हणू आपयताची म्हणू तुमी सांगता. कोण सुरवे जावन आमगेले कमेंटान तूं समज जावन आशिल्ले उत्तर बरयत पळय तांकां सूक्त जावन आशिल्ले बहुमानय आमी दिवताची. तुमी आजी कोच्ची सिरीज पळयत आसाची असो जाल्यार नमुनवार आमगेल्या GSP समुदायाचे कार्यक्रम आमगेल्या यूथ ऑफ GSP वर्ल्ड वायड यूट्यूब आनी फेसबुकान तूं आमी घालता आसताची तुमकां दाखयता आसताची. हाजे निमित्ती तुमकांय धार्मीक आनंद मेळटा, माहिती मेळटा, ज्ञान मेळटा. तशें तुमी कसो करता म्हळ्यार आनीकय सबस्क्रायब करनी म्हण जाल्यार आमगेल्या यूट्यूब सबस्क्रायब करायची, तशी लायक दियाची, तशी फॉलो करायची. तेन्ना तुमकां आमी असल घालचे हर एक एपिसोड तुमकां माहिती सूक्त टायमार मेळटा आनी तुमी पळोवेत मागीर तुमकां नोटिफिकेशन येता. तुमी इतलो वेळ पळयला आमगेल्या कोच्ची आराट म्हळ्यार 13चे विशेष सरणी आमी तुमकां दाखयता आसाची. मुखारी आनीक एपिसोडान तूं आमी सकट जन आपास मेळया. आमगेल्या समाजा वयरी आमगेल्या स्वाम्याल्या दिव्य आशिर्वाद देवाल अनुग्रह नित्य निरंतर आमी मागताची. ह्या एपिसोड मुक्ताय करताची. मुखार संचिकेन तूं आपास मेळया. सगळ्यांकय देव बरें करो. नमस्कार.